भर दिवाळीच्या उमेदीच्या काळात पेडणे मालात बिरेस्तारा दोन भिरांकूळ घडणुको घडल्यो। एके घडणुकेत लायटीचो शॉक बसून काळू माळी हो तरणाटो जाग्यारच मेलो, जाल्यार दुसरे घडणुकेत अशेलबाग धारगळीच्या एका घरार वीज पडिल्ल्यान लाखांचे लुकसाण जाले। काळूमाळी हो मूळचो भिलवाडा राजस्थानचो 37 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आपल्या दोगा वांगड्या बरोबर हणकण्याक काम करतालो। बिरेस्ताराक विजेचो शॉक बसल्या उपरांत तेका कासारवर्णेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात व्हेलो, पूण ताचे आदींच ताचो जीव गेल्लो। पेडण्या पुलिसांनी पंचनामा केल्या उपरांत ताची कूड बांबोळे जीएमसीच्या मॉर्चुरीत व्हेली, जाल्यार आशेलबाग धारगळीच्या दिलीप सावंताच्या घरार वीज पडून बरीच लुकसाणी जाली। नेमके कितें जालें तें आयकात दिलीप सावंताचो भाव रामचंद्र सावंत आनी घरच्यांनी सांगिल्लो आखोदेका हाल। सांगपाचें म्हणजे कितें जालें, काल संक 10 मिनटां आसतना सुमार बरें पयलीं 2-3 फावटी कडकडाट जालो आनी मागीर संक 10 मिनटां आसतना असो कडकडाट जालो की एकदम कितें तरी पडलेल्या भाशेन जालें फाटले सायडीन। आनी हे येयलो पळय एकदां न्हू, एका सेकंडानूच सगळें जालें। मिटर फुटलो आनी सारको भायर पडलो, ते सगळे बोर्ड पडले आनी धुंवर इतलो जालो की हांकां आनी पांयार कितें तरी मारलेल्या भाशेन जालें सगळ्या मनशांच्या। इतलें हें जालो, इफेक्ट जालो। इवन हांव ते सायडीन म्हाजें घर न्हू, हे म्हणजे अटॅच, तेतूंतले सुद्दां बल्ब फुटले, फॅन घट जाले। परतून तिसरो भाव म्हाजो हांगा हे सायडीन टचर, तेचे काय इफेक्ट जाल्लो आहा। शॉर्ट सर्किट जाले? शॉर्ट सर्किट नाही, हेचे विजेचो धक्को हो सारको, म्हणजे वीज पडली सारकी। वीज म्हणजे ते फाटल्यान टॉयलेट आहा पळय, अटॅच टॉयलेट आहा, थंयसून तेका होल बिल पडलेलो आहा, तुम्ही पळयले आसतले। इवन नळे फुटले ते नळे पळय, हांगा ते लायटीचे कनेक्शन हांगासून सकयल देवल्या न्हू, थंयच्यान हे पळय नळे बी फुटलेले आहा। संपूर्ण लाईट संपूर्ण फुल टोटल लायट गेल्ली आहा जळोन आख्ख्या घराची। आपली भुरगी असली आमच्या आणि घातलो असलो 1.5 वर्षाचो भुरगो असलो, तो सारको भियालो आनी हे चेडूं आमची मातरी खूब भियाले आनी ती घोट धरून रावलो। मग आमी तेवट्यान पळालो त्या रूमान दुसऱ्या आग मीत पेटली भितर, सारको धुवर बाथरूमान आमच्या सोबत गॅस कशी जाली आनी दार बीन ओपन जायना आले आणि पळयताले मागीर कशें करून ह्या केला जाल्यार मशिनाचो प्लग बीन तो सोबत आमच्या जवळ। आता एकंदरीत सांगपाचें म्हणजे लायटीचेच जर पळोवंक गेले जाल्यार लायटीचे आता तरी कितें पळोवंक गेल्यार वायरी येते म्हणल्यार इतले महागराय जाल्ली ते सांगपाचें ना। तरी पण हे एकाच हितून हे 60-70 तरी अशें हांव अंदाजे म्हागे जेन्ना एस्टिमेट काडटलो तेन्ना कळटलें, तरी पण 60-70 हांगा गेल्ले आहात, थंय एक 25-30 गेल्ले आहात, थंय एक तेच सायडीनूय गेल्ले आनी परतून जे इलेक्ट्रॉनीक कितें वस्तू आहा ते अजून काय आमी चेक करून पळयल्ले ना आसा कितें जालें ते। अंदाजे 1.5 लाख सुमार तरी अशें म्हाज्या हेनी अशें दिसता, तेतून वयरूय जावंक शकता, ते वचूंक शकता। गोवा 365 खातीर धारगळीच्यान संदीप कामोलकर।